रोमांचक असे फुटबॉल मॅचीत रॉसमन क्रूज नागवान गोवा वेल्हा SC चेर 3-0 गोल फरकान जैत मेळयले। बानावलेच्या दांडो ग्राउंडार सेंट सेबेस्टियन UC बानावलेन ही इंटर विलेज सर्त घडून हाडली। फायनलीत रॉसमन क्रूज नागवान आपली सुवात निश्चित केली। रॉसमन क्रूज नागवान खेळाचेर शेक दवरून हाफ टायमा मेरेन 2-0 अशी आघाडी घेतली। रॉसमन क्रूजाच्या आंद्रून आपली कुशळताय दाखोवन 12व्या आणि 26व्या मिनिटाक गोल करून आपल्या पंगडाक फायदो करून दिलो। दुसऱ्या अर्धात गोवा वेल्हा SCन अंतर कमी करपाचो यत्न केलो। 37व्या मिनिटाक आपली हॅट्रिक पुराय करून आंद्रून चमक कायम दवरून मॅचीचो फुडार निश्चित केलो। तांनी यत्न करूनय गोवा वेल्हा SC खेळा मळार रॉसमन क्रूजाच्या पराक्रमी बरोबरी करूंक शकलो ना। ह्या जबरदस्त जैता सयत रॉसमन क्रूज नागवे आता फायनलीत उमळशिकेन वाट पळयता। पुराय खेळात उल्लेखनीय कुशळताय दाखयता। पळयात। GOA365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीष परब आणि ओमकार देशप्रभू।